विचारान प्रवेशात असताना हे प्रेमाची परसा पुन्हा जीवन उसारू आणि मळाचे ताळे घेऊन भोग मारताली जी जी तुका उन्नती Jesus Jerusalem kita mun aiko lok takame longilo ani marache tale घेऊन भोग मारताना जय जय ताका उन्नती. पवित्र नदीच्या नावान मिसाचे बलिदान प्रारंभ करूया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे. आमेन. आमचे समय जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबत आसूं. तुमचे सोबत आसूं. भाऊ भयणीनो, आज आमी जेजूच्या कश्टांचो आयतार वा ताळयांचो आयतार संभ्रमता आनी ह्या मुखांत भगवंत हप्त्याची सुरवात आमी करता. जेजू जेरुसलेमाक वैभवान प्रवेश केता आनी थोड्याच दिसांनी तसो लोक ताका कुर्साय ताका म्हणलो बोब थंयसर आयकूंक मेळटा. जेजून कश्टां मरणां आनी जिवंतपणा मुखांतर आमकां सोडवून लाभयले आनी हो मिस्तेर सडीत कुणायेन नियाळ करूंक या भगवंत हप्त्याक आमी पायतेंक आसतना ती सुकृपा प्रत्येक रितीन ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार मागून घेवया. थोडो वेळ मौन रावून सर आमच्या ल्हान व्हड पातकांची आमी दूख धरया. सांगात म्हणया, हांव पातकी देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो मुसोगण्या सारून सांगता, मनाचे तो तणाव सारून वायट धरून आनी बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून भगवंतान सांगपान मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करातून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पथकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा मनुष्य कुळा कलतेपणाची देख दिवं आमच्या सोडवंदारान मनशा सैम घेवचे आनी कुर्साचें मरण सोंसचें म्हण तुजे कुशी जाली. आमच्या जिणेंत ताच्या सोंसणिकायेची देख घेवन ताच्या पुनर्जिवनपणांत वांटो मेळूं कनुवळायेन आमकां फावो कर. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुझे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जेत आनी रासवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप.
तकलेल्यांक दैर दिवचें एक उतर सांगूंक हांवें जाणा जावच्याक सर्वेस्परा देवान म्हाका एका शिसाची जीब दिल्या. एका शिसा भाशेन आपणाक चीत दिवंक हर सकाळी तो म्हजे कान जागृत करता. सर्वेस्परा देवान म्हजो कान उगडला आनी हांव उपराटूंक ना, हांव पाटी सोरूंक ना. म्हाका मारतेल्यांक हांवें म्हजी पाट दाखयली, म्हजे काड वडतेल्यांक हांवें म्हजे पोले दाखयले. केन्या आनी तिपये मुखार हांवें म्हजें तोंड लिपोवंक ना. सर्वेस्पोर देव म्हज्या आदाराक येता, देखून हांवें अपमानाची पर्वा करूंक ना. देखून हांवें म्हजें तोंड फातरा भाशेन घट केलां. हांव लजेक पडचो ना म्हूण हांव जाणा. देवाचें उतर हें. देवाची मुझा देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडला. मुझा देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडला. म्हाका पळयतात ती म्हज्यो केळकुळां करतात, वोट वळयतात, तकलीत लयतात. सर्वेस्पराचेर तो पातयो नासलो न्हय, आतां तो साकानी वारून दी. जर ताचो ताका मोग आसा तर तो साका सुडका दिवन दी अशें ती म्हणटा. मुझा देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडला. वय सुन्यांनी म्हाका वेडो घाला, कोट्या मनशांनी म्हजेर दाड घाल्या. तांणी पापसल्यात म्हजे हात आनी म्हजे पाय, की सकड म्हजी हाडां हांवें मेजी. मुझा देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडला. म्हज्या वस्त्रां सुरती घालना आसात आनी कोणाक कितें मेळटा म्हूण राखून आसात. पूण तूं सर्वेस्परा म्हजें तोंड पयस रावनाका. म्हज्या आदारा तुर्तान म्हजी कुमके घे. मुझा देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडला. म्हज्या पावंडा मदें तुजें नांव हांव वर्णितलो. तांचे समतेन तुजी कीर्त गायतलो. सर्वेस्पराच्या भक्तानो ताची स्तुती करा. जाकोबाच्या संततेच्यानो ताची महिमा वाडा. इस्रायेलाच्या भुरग्यानो ताचे वंदन करा. मुझा देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडला. मुझा देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडला.
सांत पावलोन फिलिपकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचा. भावा भयणीनो, सैमान तो देव, तरी त्या समासमपणाक तो लबदून रावलो ना. बगार मनशा सारको जावन गुलामाचें रूप घेवन ताणें आपणाकच पूर्णपणी खाली केलो. मनशा रुपार तो दिश्टी पडलो आनी आपणाकच कलतो करन मरणा पर्यान, कुर्साच्या मरणा पर्यान तो विधेय जालो. देखून देवान ताका अति उंच उबारलो आनी सर नांवां प्रास वर्तें नांव ताका दिलें. अशें ताणें कुशी वेली भागवा जाय म्हूण ह्या नांवाक हरयेक दिंबी, सर्गी, संवसारी आनी पाताळी, आनी परगटी जाय म्हूण हरयेक जिबेन देवा बापाचे महिमेक जेजू क्रिस्त म्हूण सोमी. देवाचें उतर हें. देवाचें उतर. क्रिस्तांची पासून मरण पर्यंत, कुर्साची मरण पर्यंत घालतो चालो. त्या पासून देवान ताका अति सोबारलो आनी दिला ताका तें नांव, नांवा प्रास वर्तें. मार्का प्रमाणे आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या कश्टा मरणाची चरित्रां. उजवाडल्या फराफरदान येजकांनी मतपाऱ्यांक आनी शास्त्र्यांक सांगाता घेवन म्हणजे सगळी निती सभा जमोवन ठराव घेतलो. उपरांत जेजूक ताणें कडो घालून व्हेलो आनी पिलात आदीन केलो. पिलात जेजूक विचारी, तूं सुदैवान सो राय? जेजून जाप दिवन म्हळें, तें तूं सांगताय. प्रधान याजकांनी ताचे विरोध सभार फिर्याद्यो मुखार हाडल्यो. देखून पिलातान ताका परत्यान सवाल केलें, इतल्यो फिर्यादी तुजेर ते म्हणटना तूं कांयपणी जाप दिनाय मू? तरी जेजून कसलो शब्द काडलो ना. तें पळोवन पिलात विस्मीत पावलो. परबेच्या संदर्भार बंदिवाना मदल्या लोकांन मागलेल्या एकल्याक अधिपतीन सुटका दिवची रिवाज आसली. एक कटकायेच्या वेळार कुणी केल्ले थोडे जण त्या वेळार बंदेत आसले. तांचे मदलो बाराबास सेकलो. लोकांच्या जम्यान पिलाता मुखार येवन ताणें हरशें केल्ले बरेचसे कैदीक सोंड दी जाय म्हणून मागल्या वेळार पिलातान तांकां जाप दिवन म्हळें, जुदेवांच्या रायाक हांवें तुमकां सोंड दी जाय म्हूण तुमची खुशी? प्रधान याजकांनी फकत मसरान ताका धरून दिला म्हणून ताका समजलें. बाराबासाक सोंड दी जाय म्हूण पिलाता लागीं मागोवंक प्रधान याजकांनी लोकांक शिकोवन दिवन साळायल्लें. पिलातान तांचे लागीं परत्यान विचारलें, तर सुदैवांचो राय म्हूण तुमी आपयतात ताका हांवें कितें करी जाय? लोकान बोबाट मारली, ताका कुर्सार मार. तवळ पिलात तांचे लागीं म्हणालो, कित्याक? कितें चूक ताणें केल्या? पूण ते आनीकय व्हडा ताळ्यान उपराटू बोबो मार म्हणाले, ताका कुर्सार मार. तितल्यार लोकांक खुशी करचे खातीर पिलातान तांकां बाराबासाक सोंड दिलो. पूण जेजूचेर बांद मारून कुर्सार सोडच्याक तांच्या आदीन केलो. तवळ शिपायांनी जेजूक राजांगणा भितर व्हरून ताचे भोंवतणी आपलो पंगड एकठांय केलो. उपरांत एक रक्तांबार वस्तूर ताका न्हेसयलें आनी कांट्याचो एक मुकुट विणून ताचेर घालो. उपरांत ते नामान कर म्हणूंक लागले, नामान तुका सुदैवांच्या राया. आनी नाळान ताच्या मस्तकार मारतले, ताचेर तिंपी उडयतले आनी दिंब्यो मोडून ताका नमस्कार करतले. शिकी ताची किळकुळां करून जाल्या उपरांत ताणें तें रक्तांबर वस्तूर काडलें आनी ताचेच वस्तूर ताका न्हेसयलें आनी ते ताका कुर्सार मारूंक व्हरून गेले. सिरानेगार सिमांव अल्सेंद्र आनी रूफ हांचो बापय नाडा तावन त्या वाटेन आपल्या घरा पाटी वेतालो आनी तांणी जेजूक कुरीस वावूंक बोवाळ केलें. उपरांत गोलगोता नांवाच्या सुवातेर ते ताका हाडून आयले.
गोलगोथा म्हळ्यार कट्ट्याची सुवात म्हणलो अर्थ. थंय रक्तांबळ भरशिल्लो वायन ताणें ताका पियोंक दिलो, पूण ताणें तो घेतलो ना. उपरांत ताणें ताका कुर्सार जोडलो. ताची आंग वस्त्रां कोणाक कितें मेळटा म्हूण सोडती घाल ताणें वांटून घेतली. जेजू कुर्सार मारतना सोडून सकाळींची 9 वरां जातीत. ताच्या अपराध्याची कळोवणी अशी बरोवन गेल्ली, जुदेवांचो राय. जेजू सांगाता दोग सोरांकी कुर्सार मारले, एकल्याक ताच्या उजव्याक आनी एकल्याक ताच्या दाव्याक. आनी त्या वाटेन वेतले ताची निंदा करतले आनी आपली तकली हालोवन म्हणटले, वा तूं देव मंदीर नास कर, 3 दिसांनी तें परत्यान उबारतलो न्ही. तर आतां कुर्सा वयलो सकला देव आनी तुकाच बाचाव कर. तेच परी प्रधान याजक आनी शस्त्री ताची किळकुळां कर एकामेकां म्हणटले. हेरांक ताणें बाचाव केलें, पूण आपणाकच बाचाव करूंक तो सकना. क्रिस्त इस्रायल असो राय कुर्सा वयलो आतां देव पळया, तवळ आमी ताका सदमानतल्या. ताच्या संगाता कुर्सार जोडलेले तेच परी ताची निंदा करतले. सुमार 2 पारां जाताना सगळे पृथ्वेचेर काळोख पडलो आनी 3 वरां पर्यंत उरलो. वरां 3 जाताना जेजून वडाताळ्यान बोब मार म्हळें, एलोई एलोई रामा सबक्तानी. तशें म्हळ्यार म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. हे आयकून लागसर आसलेले थोडे पळय तो एलियाक उलो मारता म्हणाले. तितल्यार एकल्यान धांवून वचून एक दर्याळ मे शिरक्यान बुडोवन हाडलें आनी ह्या बडयेक शिरकोवन जेजून तांतलें साकी सारकें ताच्या वंटाक धरलें आनी म्हळें, रावा एलिया ताका सकला देव येता जाल्यार पळया. तितल्यार जेजून व्हडल्या ताळ्यान बोबमान प्राण केलो. सर्वांनी दिंबी मोडची, थोडो वेळ मौन रावची. उबे रावया. तेव्हा देवाळाचो पडदो वयर थावन सकला पर्यंत पेंजोवन 2 फाळे जालो आनी कुर्सा मुखार उबो आसलेलो शतपती जेजू मेल्ली रीत पळोवन म्हणालो, ओ मनीस, नीज जावन देवाचो पूत. दयेकन बस. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या भावन आनी भयणीनो, आज आमी जेजूच्या कश्टांचो आयतार वा ताळयांचो आयतार संभ्रमता आनी ह्या मुखांतर आमी बागेवंत हप्त्याक आमी भितर सरता. जेजूच्या कश्टां मरणां आनी जिवंतपणाचो मिस्तेर सडीत कुंडायेन नियाळ करूंक आमी आयतें जाता. कश्ट आमच्या जिणेचे अंत न्ही. कश्टांत आसा नव्या जिविताचो बरवसो. जिणेंत निराशे जाल्लो एकलो व्यक्ती आपूण जियोवन कितेंच फायदो ना म्हणून गळपास घेवंक तो मुखार सरता आनी थंयसर ताच्या बगलेन आसलेली दोरी काण घेवन आसतना आनी एकलो इस्त थंयसर लागीं आसा आनी त्या दोरयेच्या आनी एक पंथाक आसलेलो कुरीस ताका दाखयता आनी नवो बरवसो त्या व्यक्ती थंय उदेशो करता. जेजून आमकां नवो बरवसो दिला. कश्टां मुखांतर जिणेक अर्थ सोदून काडूंक आमकां आपोवणें दिलां. कश्ट स्विकार करच्या 5 दिसां पयलें जेरुसलेमाक जेजून घेतलो तो जैताचो वैभवाचो प्रवेश आज आमी संभ्रमता. लोक वाटेर दगले हांतुळ्ळे, ओलियो थाळयो ताणें घेतल्यो आनी होसान्ना दाविदाच्या पुता म्हूण ताका व्हडा थाळ्यान बोबमान तांणी त्या संतोशान तांकां स्वागत केलो. जेजू राय जातलो म्हूण थंयसर आसलेले अधिकारी भियेले आनी थोड्याच दिसा उपरांत तसो लोक
परत ताका म्हणालो कुर्साय नाका पूण जेजू कसलीच परवा करिनासतना बरोवशान आपणा बापाची खुशी करूंक तो मुखार सरता. हांगासर जेरुसलेमाचो प्रवेश एक राजकीय इरादो न्हय, बगार बापाचीच एक देवाचीच एक विचित्र मांडावळ. कुर्साचें मरण सोसून आमकां जिवीत दिवंक आमकां सोडवून दिवंक जेजू ह्या संवसारी आयलो आनी ताचो शेवट ह्या दिसांनी आमी नियाळ करता. जेजून ताच्या परगड जिणेंत कसलोच मान गौरव पदवी पुरस्कार ताणें आशिल्लो ना. आपूण सोडवणदार म्हूण कोणाकच सांगनाये म्हूण तवळ ताणें दिल्ली ती शिकोवन मी पवित्र पुस्तकां नियाळता. सिमोन माकाबेव राय जावन जेरुसलेमाक प्रवेश जाल्ले बरी. माकाबेवचो अध्याय 1 वाक्य अध्याय 13 वाक्य 50 आनी 1. त्या रायाक स्वागत केल्ले बरी. जेजूकी हांगासर स्वागत दितात. जाकारी प्रवादीन मेसाये विशीं देखिल्लें तें दर्शन. आबले तो राजा येता गाडवाच्या शिंगरांचेर येता म्हणलो प्रवाद आयच्या दिसा पूर्ण जाल्लो आमकां स्पश्ट जाता. जेजून संभ्रमान जेरुसलेमाक भितरची रीत आमकां विशिश्ट दिसता. पूण हांगासर ह्या जेरुसलेमाक येवच्याक एक सांकेतीक अर्थ आसा. पास्क परब सुदैवांक एक मोगाची आनी एक वर्त्या संभ्रमाचो हें फेस्त जावन आसलें. हजारांनी लोक जेरुसलेमाक येतालो आनी देवळाक शेळीत ते भेटयताले. इजिप्तांत तांकां देवान राखलें वर्तें घडीत ते वैभवान संतोशान ते संभ्रमताले. फेस्ताच्या 4 दिसां पयलें एका शेळयेक ते विंचताले. पूण हांगासर जेजू आपुणूच शेळी जावन पास्काची बली भेटोवंक जेजू हांगासर येता आनी आपणाकच आमचे खातीर संपूर्ण रितीन आपलो जीव भेटोवंक आयतो जाता. पूण हांगासर आसले स्वार्थी मनीस आनी एकल्याचें बरें पळोवंक ते सुकतात. तो मनशाचें शोशण करता म्हणलें चिंताप. फरिसेवांचो उद्देश जावन आसलो हांगासर समाज बांदचो न्हय. मान गौरवान आपणाचो स्वार्थ ताणें पळयलो. पूण हांगासर जेजूची कश्टांची कथा आमकां वाचतना हें आमकां स्पश्ट रितीन समजता. त्या अधिकारांतय तांकां आसलो तो वरबूज. पिलात आनी हेरोद जेजू निरापराधी म्हूण जाणा आसुनी अधिकाराचो दुरुपयोग करतात. पूण जेजू कुर्सा पर्यंत कलतो जालो. ताच्या जिवितांत तो जैतेवंत जालो आनी सोमयाचें जिवीत आमचें जिवीत करून आमच्या जिविताचेर नदर घालूंक आमी भाग्यवंत हप्त्याक आमी पांय तेंगता. चीक लाभतना पुरस्कार मान खंडीत जावन लाभता. पूण जिणेन सलवणी येता आसतना जायते फावटी आमी निराशी जाता आनी त्या वेळार कुर्साचेर दिश्ट लावूंक कुर्सा मुखांतर आमच्या जिणेक अर्थ सोदून काडूंक जेजू सास आमकां आपोवणें दिता. 3 रितीचे कश्ट आमी हांगासर आमी पळयता. पयलें जावन मानसीक कश्ट. जेजून सांगलेलीं तीं उतरां तुजी कुशी वयतर मुचे वयर आयिल्लें काल्स तूं निवार. म्हळ्यार सबार फावटी जिणेंत कश्ट येता आसतना ह्या कश्टांत हांव फळाफळ घेवंक आमी आशेता. कश्ट नाका म्हणलें आमकां भोगता आनी ह्या कश्टांत हांव एक दीस आमकां निवार म्हूण आमी देवाक उलो मारता. पूण जेजून कश्टा मुखांतर आमच्या जिणेक एक दीस अर्थ सोदून काडून आनी आमच्या जिणयेचो शेवट जोडूंक आपोवणें दिलां. दुसरें जावन दैहीक कश्ट जावं पुरो ते कांट्याचो मुकुट, किळ्यांचो मार, निश्ठूर शिपायांचो तांणी दिल्ले ते मार. दैहीक रितीन एक दीस आमी कश्टांत जावं पुरो पिडेक वा एर संगतींनी आमी एक दीस पिडेक वा एर संकश्टाक वळो जाता. आनी एक कश्ट आमच्या वैयक्तीक कुटुंबा जिणयेचे कश्ट नियाळ करूंक देव आमकां जेजू आमकां आपोवणें दिता. आनी तिसरें जावन आत्मीक कश्ट. म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. देवाच्या मोगांत आसतनाय जायते फावटी देव आमचे तावन पयस केला. आमी मागणें करता, रेतीरेक वेता, बरें करता, पूण तरी जायते फावटी देव म्हज्या सांगाता ना.
देव म्हजे तावन पयस केला म्हणलो एक दुबाव जायते पावटी आमकां दोसता. देखून हे 3 रितीचे कश्ट मानसीक दैहीक आत्मीक कश्ट जेजून सोंसले आनी आमी आमच्या चलत्या जिवितांत सोसूंक आपोवणे दिता. ताळयांचो आयतार संभ्रमूंक सुलभ पूण हातलो अर्थ जिणयेंत लागू करूंक केल्ले कश्ट. ताळयांचो आयतार आनी निमानो शुक्रार नंतर खंडीत जावन आमकां जिवंतपणाचो संतोश ना. जेजून बापाच्या कुशेक खालतीमान घाली आनी कुर्सा पर्यंत जेजू देवा बापाक विधेय जावन आपल्या कश्टा मरणा जिवंतपणा मुखांतर आमकां जेजून सोडवून लाभयल्या. जेजून बापाची खुशी केली पूण जेजून ताका कश्ट जेजूक ताका कश्ट ताच्याच लोकांनी दिल्लो पुरस्कार लजेचे आत्मानाचे आनी कुणीघराक फावो जाल्लें तें मरण आनी हीच वेवस्था आज समाजांत आमी पळयता. हें आदी आसलें आतां आसा आनी मुखार आसतलें. बरें केल्ल्याक वायट केन्नाच सुकोल्लें ना आनी हो मिस्तेर जेजूच्या कश्टा मरणा मुखांतर आज आमी सडीत गुंडायेन नियाळत आसतना आनी भगवंत हापत्याक आमी पांय तेंकत आसतना जेजूच्या कश्टा मरणा आनी जिवंतपणाचो मिस्तेर सडीत गुंडायेन नियाळ करूंक करपा तसो जेजू क्रिस्त परत ह्या वेदीर उंड्या वायना रुपार आमचे मोदें कोरोस हजर जात आसतना ती कृपा आमी मागून घेवया. आमेन. उबे रावून एकादेजा देवातय आमचो वावडतो आमी उसारया. एकाच देवाक स्तुत म्हणटा. सर्वपतिदार बाप तो सर्वांनी प्रितमेसो दिसते आनी ना दिसते सर्व वस्तू रचणार आनी एका सौम्या जेजू क्रिस्ताक सत म्हणटा. देवाचो एकलो स्पूत तो सर काळा आनी बापातावन सलमला. देवातावन देव उजवाडातावन उजवाड खऱ्या देवातावन उपसारलो करो देव. तो देवातावन सलमला ताका रसूंक ना. बापाच्या सैमाचो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात. आम्हा मनशां पसोत आनी आमचे सडवणे पसोत सरकार तावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं अंकार मरयेची उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पसोत पोंस पिलाताकाल ताका कुसार मारलो. ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो. सरकार सोडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. जिव्यांचे आनी मेल्यांची मुर्सवी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवडकेक शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्याक सत म्हणटा. ईश्वर आनी जीव धरतो बापा आनी पुता तावन निपसला. बापा आनी पुता बराबर ताका समस्तको नमस्कार आनी महिमा फावो. प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो. एकच पवित्र कातोलीक आनी धर्मदूता वरवीं स्थापले सभेत सत म्हणटा. पदकांच्या भोगसण्या खातीर एक पवित्र आनासा मन मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणा आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. भाऊ भयणीनो, ह्या पवित्र हप्त्यान सोम्याचो पाशांव नियाळकन पुनर्जीवनपणाच्या बरोवशान जियो कृपा ह्या वेळार आमी मागया. सर आमची मागणी बापा थंय आतां आमी उबारया. सर्गींच्या बापा, पवित्र सभेचो वडील जावन आसच्या पापा सायबाक सर गवळ्यांनी याजक आनी धर्मिकांनी भगवंत कुसाच्या प्रेरणान आनी पुनर्जीवनपणाच्या भरोशान आपले क्रिस्ती परजेक बवर्तांत आनी बवर्शान तीर रावूंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या मुखेलांनी लोकांच्या गरजांक स्पंदन करचे तुजी कृपा दी. फुडें येवच्या एलिसावान पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान भरलेले फुडारी विंचून काडूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. भगवंत कुर्सा मुखांतर जिणयेंत जैत आसा म्हणलें समजून कश्टताल्या लोकांक कुर्सा सरशी हाडूंक आमकां प्रेरण दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. झुजाच्या आनी प्रकृती विकोपाच्या गांवांनी निराश्रीत जाल्ल्या आनी दुबळीकाय जिवांच्या लोकांक उदार मनाच्या मनशा मुखांतर आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. तुज्या पुताची सुवार्ता प्रगट करतल्या सौर मिशनरींक लायक मणियारांक आशिर्वादान बरो. तांच्या कश्टा वेळार तुजी मजत लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. येवकरिस्ताच्या मेजा बावारी आजर जाल्ले आमी समेस्त एका मनाची काळजाची जावन
एकामेकाक आदार दिवन जिवंक कृपा दी म्हूण मागता हांव. बाबा आमचे मागणे आयक. भाऊन रवन आमच्या वैयक्तीक कुटुंबाच्या गरजां पसून मागे मोगळ्या बापा सर आमची मागणी दयेन मानून घे. तुजी खुशी करूंक तुज्या वाटेन चलोवंक आनी ह्या भगेवन तप्त्याक पांय तेंकतना तुजो मेस्तेर चडीत गुणाय नियाळ करूंक तुज्या मोगांत रावूंक कृपा तुजो सादार आमकां लाभय म्हूण मागता हांव तुज्या पुता जेजूचें नवीन. आमेन. Kubasu, wainda kasu, Bapa kita tuka. Bagyun dene di tu grasat miasu, jibit labai maka. Vundo bagyun di tai admi poshan, Wine bagyun di tay adbut piwan. Ashirwadu mujhe sate jivan. Pavit karun Bapa karte bhavan. Undo gawaso waida kaso, Bapa kita tuka. Bagyun dene di tu grasat miasu, jivit laboy maka. भाऊ भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें सावंदी म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी एका सेवेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्पर आमच्या कनवळ्या बापा तुझ्या एकल्याच पुता जेजूच्या कश्टा मरणा वरवीं तुझें बक्षाने आमकां बेगीन मेळूं आमच्या करण्याक तें फावो न्हय. तरी जेजूच्या श्रेश्ठ उत्तम यज्ञाक लागून तुज्या दयाळ काळजाचो मायेमोग आमी बगूंक फावो हें आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचें नवें. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमीन. सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दीन वाचूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निरापराधी तो तरी पथकां खातीर ताणें कश्ट दग्ध सोंसले आनी आपणाक फावो नासली केस नश्ट्या मनशा पासत आपणाचेर घेतले. ताच्या मरणान आमचे अपराध पुसून काडले आनी ताच्या पुनर्जिवनपणान आमकां पवित्रपण जोडून घेतले. देखून सर्गांनी संवसार आनी देवदूतांचो दळबार ताका मान भोवमान दितात आनी निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Sergi, tu
बापा क्रूस पवित्र तुन सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्रत्म्याक दडोनी तेणे पवित्र कर म्हण आमी मागता सावंती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन स्मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका देन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पवची तेच परी जेवण दोतोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी अंतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें रगत पातकांचें बोक्सने मेलच्याक तुमचे पासून आनी सुमेस मनशां पासून तें वारोतलें हे म्हज्या उगडासाक करा Bavarta sugut pergatuya Sumya Jesu tujhe maran Ame samarapta Tujhe punar jivan por Ame pergarta बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी उजिवीत उंडो आनी सोडोवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी सुमेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अख्ख्या प्रतिमेचे विस्तारल्या तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांतीस आमच्या भगवान बापा पिटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमकांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्ल्यांत त्या आमच्या भाव भयणींची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पजळीत मुखार मोळ पडोवंक फोव कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता आमकां बरे देवाचे माये संगती भगवान जुजे तिजो पती भगवान दरभुता आनी सरकाळीन ताका मानवाल्यान सगळ्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जे हेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एक पवना सरपौद्वेदार बापा सरवंदनाने वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सुडवंदराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयल्लें प्रार्थन सांगता म्हणया आमच्या बाबा तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे इसलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पत्कां बोस आनी आमकां ताळणे पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस परासर वायटांतले आमकां निवार
देखणुये जिवितांत सवस कायम कांदे सर्गेंचे बाग आनी आमचे सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशेन तरेक तेलांक आमकां तुज्या उदारका कोलतेन सर पातकांतली सुटय आनी सरा कांतांतली वाटाय सुमेर जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती देन एक कोटांत सांबाळ तुजी येताना राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं महिमा कसो कुर्तू सावन एकामेकांक शांती दिवया. देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ओ जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शिळी संसाराचें पाप करता ती ह्या शिळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सर्व सुभागी सुम्याच्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उपरांतच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. सुमितीतलो भूता काकुळटीचे भांडार सर्वांक दिता आदार बगसूंक सदां ताया रक्ताच्यो सरी मारयो ताणे कुर्सा आमचे पासून दिसरात मागता तो सरकार क्रिस्ताचो मोग तो. Cristaso mogto कसो तो आटापसो विसरू कोणाक जायतो मीत मेनासलोलो Cristaso mogतो. कावडी तावन करसा पर्यंत मोग ताणे केलो मोगाचो संस्कार ताणे मोगान आमकां दिलो Cristaso mogto. Busutaचे तैना दुसऱ्या सोमात हुस्को आकारताचे तैना कितलो बोळो घालतो आवयचो मोग पर्यंत लचे घालचो मोगतो थंयसर कोणे येदोळ देखून आसलो मोगतो क्रिस्ताचो मोगतो. Cristaso mogto कसो तो
konasaito mit menas lolo Krista somokto kau litawan kursa purian mukane kelo moga susamskar kali moga langkadilo Krista somokto उभे राहूया. प्रार्थना. भोव मोगाळ बापा, अप्रूप देण्यान तुवें आमकां दोशी केल्याय. कुर्सार खेळलेली जेजूची कूड जालें आमचें कान आनी कुर्सार वरयल्लें रगत जालें आमचें पेवन. ताचें मरण आमचो भावार्थ घट करता आनी आमच्या काळजांनी विश्वास पेटयता. तर ताच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं शेवट पर्यंत थीर रावूंक आनी बरवशान आशिल्ली सोडवून सोडूंक आमकां फावो कर. हे आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नफेन. आमेन. दय करून बसा. गुड मॉर्निंग. आयचे मिसेचें बलिदान भेटयल्या मनदीक बाब आयवन डिसोजा आनी फादर जोझफ डिसोजा हांकां तुमचे नांवें देव बरें करूं म्हणटा. आज हांगासर चेर मांडूंक पूण शेतां भितर आनी भायर पार्किंगांत तशेंच ताळयो नितळ करूंक बाळूक जेजू कुटुंबाच्या सांद्यांनी आदार दिला. तांकांय आमी दिनवासतांव. तशेंच एका मानेस्तान आमकां थोडे ताळयो हाडून दिल्ले आसात. ताकाय तुमचे नांवें देव बरें करूं म्हणटा. आज आमी थाळयांचो आयतार संभ्रमचे मुखांतर पवित्र हप्त्याक पांय तेंगतांव आनी सर्व हप्त्या पैकी पवित्र हप्तो हो जावन आसा आनी पवित्रपणी हो वेळ हो हप्तो करचूंक आमकां आपोवणें आसा. ह्या दिशेन थोडी भक्तीक कार्यां हांगासर ह्या पुणशेतांत आमी मांडून हाडलेलीं आसात. तातूंत तुमी भाग घेवन हो करिस्माचो निमाणो हप्तो अर्थाबरीत रितीन सारूंक आनी जिविताची नवसरणी करूंक आनी एक सोम्याक लागीं येवंक एक अवकाश आसा. आज सांजेर 5:30 वरार पुणशेताच्या उक्त्या मैदानार कुर्साची वाट आसा आनी त्या उपरांत सक्रामेंताचें आराधन आसा. भाग्यवंत हप्त्यांत तुमकां कळीत आसा फाटल्या 13 वर्सां तावन आमी 40 वरांचे निरंतर सक्रामेंताचें आराधन करते आसा आनी ह्या आराधना वेळार हांगासर कुमसराचो सक्रामेंत जोडूंकय अवकाश आसा. हे आराधन ह्याच मंगळारा दीस सकाळीं 6 वरार मिसा सोवें आराम जाता आनी त्या उपरांत सक्रामेंत आमी आराधनाक दवरतले. हर एका घंट्याक म्हणले बरी
हांगासर एक एक पंगड येवन हें आराधन चलोवन व्हरता. प्रत्येक जावन मंगळारा दीस सकाळींच्या 10 तावन 12 वरां पर्यंत लेक्सियो दिविना म्हणचे एक मागणें आमी हांगासर करतले. हांव देवाच्या उतराचेर कशें ध्यान करचें आनी गुंडायेक रोमचें तें ह्या आराधना वेळार आमी समजून घेतले. हांव त्याच दीस 4 तावन 5 वरां पर्यंत जिजस यूथ हे हांगासर इंग्लिशांत युवजनां पासत आराधन चलयतले. त्या उपरांत 6 तावन 7 वरां पर्यंत संगीत वाजंत्रांनी इन्स्ट्रुमेंटल म्युजिका मुखांतर मात्र सुमयेची स्तुती आमी करतले. हांव त्या उपरांत 7 तावन 9 वरां पर्यंत बाब सिरिल लोबो उडपी तावन भजनांनी कशें सुमयाची स्तुती करचें हे आमकां शिकयतलो आनी 2 घंटे आमी भजनां गावन सुमयाची आराधन करतले. हांव त्या उपरांत 9 तावन सकाळींच्या 6 वरां पर्यंत आमी हांगासर नायट विजील आसा केल्या. आनी ही नायट विजील मनदीक बाब अब्राम डिसोजा SVD मुल्की, बाब आल्बन डिसोजा सालोरेसाचें पुनशेत आत्तूर, बाब रिचर्ड क्वाड्रस कापुचीन बिजय आनी बाब सिरिल लोबो उडपी हे चलोवन व्हरतले. त्या उपरांत आराधन मुखार सुन वेता आनी बुधवारा दीस सकाळींच्या 10 तावन 12 वरां पर्यंत बायबलांत अपुर्बायची 150 किर्तनां आसात. त्या किर्तना मुखांतर आमी कशें सुमयाची स्तुती करते हे आमी हांगासर करतले. हांव आनी त्या उपरांत संजेर 7 तावन 9 वरां पर्यंत ही जावन आसात आराधनाची निमाणी वरां. हांगासर 23 मागणें आमी करतले. हांव आनी अकरेक 9 वरार मिसाचें बलिदान भेटोवन हें आराधन आमी संपयतले. हांव मनदीक बाब प्रवीण लिओ लसरादो ग्लॅडसम होम हे मिसाचे प्रधान याजक जावन आसतले. तुमी 6:30 वरां हांगासर येवन बसचें म्हणना, पूण तुमकां वेळ मेळटा प्रमाणे खंडीत जावन तुमी हांगासर येवन ह्या आराधनांत भाग घेवेत आनी ही निमाणी भाग्यवंत हप्त्याची वरां आमी पवित्रपणी कोचसूंक आमकां ती आदाराचें जातलें. त्या उपरांतली भाग्यवंत हप्त्यांतली सेरेमनी अशी चलता. निमाणो ब्रेस्तार संजेच्या 6 वरार सुमयेच्या निमाणे जेवणाचो संभ्रम आमी चलयतले. हांव आनी त्या उपरांत मोदेने पर्यंत हांगासर सक्रामेंताचें आराधन आमी मौनपणान करतले. हांव निमाणो शुक्रार त्या दीस सकाळीं 7 वरार सकाळीं 6:30 वरार पवित्र सभेचें मागणें आसा. आमकां दुसरें कांय काम ना देखून म्हणजे रजेचो दीस जाल्ल्यान तुमी ह्या मागण्यांत भाग घेवचे म्हणून तुमचे लागीं विनंती करता. 6:30 वरार आनी उपरांत 7 वरार उक्त्या मैदानार खुर्साची वाट आमी नियाळतले. हांव त्या उपरांत 9 वरार हांगासर पुणशेता भितर कोंकणींत, 10 वरार इंग्लिशांत आनी 11 वरार कन्नडांत खुर्साची वाट आसा. आनी त्या दिसा सुमयेच्या कश्टा मरणाचो संभ्रम सांजेर 6 वरार सुरू जाता. सो ब्रेस्तारा आनी शुक्रारा सांजेच्या 6 वरार सेरेमनी आसा. आनी सोनवारा दीस तो हालेलुया सोनवार हांगासर 7 वरार सकाळींच्या 7 वरार पवित्र सभेचें मागणें आसा. आनी सांजेर 7 वरार पास्काच्या जागरणेची पवित्र रीत आमी चलयतले. येवसो आयतार पास्कोसो आयतार हांगासर एकच मीस आसतलें आनी तें 7:30 वरार आसतलें. ह्या सर्व भक्तीक कार्यांक आमी तुमकां मोगाचें आपोवणें दिता. होच सुबीवर मोगाळ भोवन आनी भयणीनो भायर नोटीस बोर्डार तशें फ्लॅक्सर आसा, तुमी थंयसर पळोवचें. आतां हें मीस जातच 7 वरार आमी कार्मेल मायेच्या ग्रट्ट्या लागीं जमतले. थंयसर ताळयो बेंजार करतले. त्या उपरांत पुरुषावार हांगासर येवन दुसरें मीस चलतलें. देव बरें करूं. आतां निमाण्या बेसवा खातीर आमी उबे रावचें. सर्वेच पावर तुमचे सोवे आसूं, तुमच्या सोवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद करूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची उपकार.
तुझची कोणाशिता आपणाक स्वीकार करवी पुरी सापलो कांग्यार घेऊन तो फाटल्यान तुझ्या येवदी मुखार पुत्रा सुमेन आमकां बरी आशीर्वाद दी आमकां भगवान कुसाचे कृपेन निवार आमकां आमचे देवा आमच्या स्मरणांतले बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नामी भाग्यवंत हप्त्यांत बाळूक जेजूचे पुणशेत कार्मेलगुडो मंगळूर मांडून हाडटा 40 वरांचे निरंतर सक्रमेंताचे आराधन हे आराधन भाग्यवंत हप्त्यांतल्या मंगळारा सकाळी 6 वरार मिसा सोवे आराम जावन बुधवारा सांजेर 9 वरार मिसा सोवे संपता स्तुती होगळापो शिकोवन विनोवणे मागणे आराधन पेकोवणे मागणे सोवे कीर्तनाने स्तुती लेक्सियो दिविना देवाच्या उतराचे ध्यान भजन आणि सुम्याचे भजन संगीत वजंत्रांनी स्तुती तेजे मागणे आणि नाईट विजल असे विविध प्रकारांची मागण्या रीत वापरणं हे 40 वरांचे आराधन आम्ही चलयतले मंगळारा दीस राती जागरणेची रात मनदिक बाब अब्राहम डिसोजा SVD मुल्की मनदिक बाब अल्बन डिसोजा सा लोरेसाचे बसिलिका अत्तूरू मनदिक बाब रिचर्ड क्वाड्रस कपुचिन विजय आणि मनदिक बाब सिरिल लोबो अनुग्रह उडपी हे सोलोन वर्तेले या आराधना वेळार कुमसारसो सक्रामेंत जोडूंकी अवकाश आसा या वर्सा आमचो देश जेराल एलिसावाक तयाराय जात आसतना आमच्या देशाक संविधानाची मोला उखलून दवरचो एक जात्यातीत सरकार रचून येऊन दी म्हणून आम्ही मागतेले तुम्ही येया तुमच्या कुटुंबाची तेसावां घेऊन येया आणि या 40 वरांच्या आराधना सोवे 40 दिसाचो करेस्मो बर्तेक हाडया देव बरें